1 month has been passed. Last year, so many scams were there. Siddiqui, cash for job, land grabbing. Now 1 month has been passed. No opposition we have heard about any issues taking out. What do you like to say about this? तुजे कडेन हांवें घेतला मरे You sir. पयरूच आयला 4 दीस पयलीं म्हणजे हांव एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कन्सर्न म्हाका दिसता विशय आमी घेतले नॉट जस्ट अबाउट लँड स्कॅम लँड ग्रॅबिंग स्कॅम किंवा तुजो जॉब स्कॅम किंवा बाकीचे स्कॅम आसूं वी हॅव बीन लिटल बिझी बिकॉज दिल्ली इलेक्शन आशिल्ले त्यामुळे आमचे गोंयच्यो खुबश्यो टीम ज्यो आसा ते दिल्ली गेल्या आनी इन्क्लुडींग आमचे MLA बाब क्रूज सिल्वा लास्ट टायम आशिल्लो आतां सद्याक वेन्झी आसा बाकीचे टीम आसा आनी आमी परतो वता सो जर गोंयान आमी काय उलोवन आसता जाल्यार आमी विशय गोंयचे घेत आसा इन्क्लुडींग असेंब्ली सेशनाचेरूय आमी उलयले म्हाका दिसता बाकी ऑपोजिशनाचे म्हाका खबर ना पूण एज प्रिन्सिपल ऑपोजिशन इज आय फील दॅट आमी आम आदमी पार्टी आसा किंवा आमचे अलायन्स पार्टनर्सूय आसा आय थिंक बाकीचे काय पार्टनर्स अलायन्स पार्टनर तांणी उलयले ह्या विशयाचेर तेन्ना इन्क्लुडींग स्मार्ट सिटी पयरूच घेतला आमी सो मुद्दम तुमकां व्हरून दाखयलाय कशें काम चल्लां आनी कशें एपिसोडली काम चल्लां तें पण सरकारान जे असेंब्ली सेशनानूय जर कर्टेलमेंट केला ते जो विशय आसा तोय विशयाचेर आमी म्हाका दिसता उलयले आज परत एकदां सांगता की जे हे विशय आसा इन्क्लुडींग लँड ग्रॅबिंग स्कॅम आसूं किंवा तुजो जॉब स्कॅम आसा किंवा बाकीचे जे स्कॅम आसा ते विशय सोंपूंक ना ते कंटिन्यूच उरतले नवे विशयूय तयार जाता आज परिस्थिती आसा की सरकार दर दिसान दर नवो एक विशय काडून हाडटा आतां ही एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन जसं तुमी आज आमी उलयला ते गजाल आनी फाटल्या दिसांनी सरकारान जे आनीक विशय काडिल्ले तातूंतल्यानूय आमी सांगले की आतां MIT ते स्कूल कॉलेजाक तांणी दिला वी स्ट्रॉंगली बिलीव दे IPB अंडर हे स्कॅम जाल्ले आसा आनी वी वील गेट टू द रूट ऑफ दॅट मॅटर एज फार एज दॅट एंटायर अलॉटमेंट ऑफ लँड इज कन्सर्न मागीर तुजो स्मार्ट सिटी वील स्टार्ट द प्रोसेस आफ्टर 5 मेच्या उपरांत 5 फेब्रुवारीच्या उपरांत आमचे ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा RTI एप्लिकेशन ड्राफ्ट करपाचो वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट टील वी गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन एज फार एज दीस एंटायर जे हें आसा स्मार्ट सिटीचो स्कॅम आसा तो वी आर गोइंग टू डीग अप डीपर इन टू द एक्सपेन्सीस ऑफ स्मार्ट सिटी इन्क्लुडींग द पेमेंट्स मेड पेमेंट स्पेंड पेमेंट रिस्पेंड आनी एका जाग्याचेर दादा फाटी जे केला स्पेंड ते सगळ्यांचो आमी इट मे कॉस्ट अस क्वायट अ लॉट बट वी विल डू इट आनी एक आमकां जी गजाल आयल्या की द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज डुईंग समथींग वीच इज डिस्ट्रॉईंग मांडवी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ज्या तरेन मांडवीचे सॅम्पल्स घेता ते ज्या तरेन घेवपाक जाय त्या तरेन घेना मांडवीचे म्हणजे उदकाचे जे सॅम्पल्स आसा फॉर द पर्पज ऑफ चॅकिंग इफ द कसिनोज आर रिलीजिंग ट्रिटेड वॉटर इन टू मांडवी ते सारके घेना हो विशय आमी सेपरेटली घेतलेच पण आज तुमकां सांगता दीस इज अ बिगर स्कॅम दॅन एनी अदर स्कॅम इन गोवा की NIOच्या मार्फत जे NIOन सॅम्पल्स घेवपाक जाय आशिल्ले उदकाचे ते NIO घेना आनी हे सॅम्पल्स घेता म्हणजे ते खंयच्यान हाडटा खबर ना घराच्या नळाचें उदक घालून सॅम्पल करून ते धाडटा NIO काय ना हे आमकां खबर ना पूण ज्या तरेन उदकाचे सॅम्पल मांडवींतल्यान घेवंक जाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड NIO शूड टेक इट एंड देन सेंड इट फॉर एनालिसीस ते जायना तुमी पळयलां आसतलें हजारांनी लोक कसिनोंचेर वतात हजारांनी लोक कसिनो वापरतात हजारांनी लिटर लाखांनी लिटर उदक यूज जाता कसिनोंचेर ते उदक डिस्पोज खंय करता दीस सुवेज वॉटर डिस्पोज खंय करता हाचो कांयच डेटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन ना तेन्ना दीस इज अ लार्जर स्कॅम हांव मागणी करता गोंयच्या लोकां कडेन आमी प्रायवेटली मिरामारचें जें उदक आसा मिरामार बिचार जें उदक येता तें टेस्ट केल्लें मिरामार जें उदक येता तें टेस्ट केल्लें सांगतात तुमकां उदकान वचूं नाका आनी नुस्तें खाता आसतना दोनदा विचार करा थंयचे परिस्थिती पळया वील गो डीपर इन टू दीस स्कॅम मिरामार कांपाल जे उदक येता तातूंत जो कोलाय आमकां जो मेळ्ळा तो इज व्हेरी डिस्टर्बिंग whether it is coming from sewage water being discharged by casinos or whether discharged from Santinez Nala काय जे ओपन STP ट्रिटेड वॉटर जे आमकां म्हायती मेळ्ळा की रोआ देवरे क्रीक जे आसा थंय
वेस्ट वॉटर डिस्चार्ज जाता. स्मार्ट सिटीचें जें काम चल्लां नियर भंडारी हॉस्पिटल, म्हणजे आमची स्टडी सांगता भंडारी हॉस्पिटला कडेन जें काम चल्लां नाव वीच इज प्रायवेट हॉस्पिटल, अर्लियर भंडारी हॉस्पिटल, म्हणजे जें विठोबाचें देवूळ आसा मळ्यान, थंयच्यान जे सुवेज वॉटर ओवरफ्लो जाता ते डायरेक्टली स्टॉर्म वॉटर ड्रेनान घालून स्मार्ट सिटी अंडर रोआ दे ऑरे क्रिकान सोडला. And that has got mixed with sea water. So all these have polluted Roa de Ore Creek. शांतीने नालो एकठांय करून हो डेटा तांणी एनालिसीस करपाचें. आय चॅलेंज की तुमची पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी टीम आसा ती तुमी थंय उदक टेस्ट करा, नाजाल्यार एक दोन घोट घेवन दाखया आमकां. वी वील रिक्वेस्ट द मेंबर सेक्रेटरी, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर आनी मिनिस्टर जो आसा एनवायरमेंट आनी सरकाराचे जे मिनिस्टर तांणी थंय येवचे मिरामार कांपालार, एक ग्लास उदक घेवचे. होल मांडवी रिवराचें जें तोंड आसा म्हणजे जे वी डोंट नो वॉट इज द स्टेटस. गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता हें क्लियर करचें पडटलें. आय डोंट वॉन्ट टू स्कॅर पीपल बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट यू कॅनॉट स्विम इन दी वॉटर्स ऑफ मिरामार बीच एज ऑफ टुडे. ही परिस्थिती म्हायती मेळ्ळा की जो कंप्लेंट दिवपाक वता, इन्क्लुडींग आमी आनी एक ऑडियो क्लिप तुमकां दिल्ली लास्ट टायम, ताजेर म्हाका दिसता पुलिसान एक ऑडियो क्लिप आमी जेन्ना दिता आनी तातूंत भितर क्लियर कट एलिगेशन आसता वेर वन भारतीय जनता पार्टीचो एका मनशाक नांव घेवन सांगिल्लें आसता, सावथ गोंयचो तो, ताजें नांव घेतलां त्या मनशान आनी ताणें सांगलां की आपल्याक आपूण ताका 20 ते 25 लाख कितें दिलें म्हणून, आनी तो आसा घरा जाल्यार पळय म्हणून आपूण विचारपाक येता म्हणून. ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाक म्हाका दिसता पुलिसेन किंवा क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी आपोवंक जायनाशिल्लें. आमकां तरी आपोवपाचें. म्हणजे जशें सुलेमान सिद्दीकी केसान ऑडियो क्लिपाक लागून म्हाका आपयलो तसो आमच्या बाकीच्यांक ह्या स्कॅमाक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कित्याक आपयना. सो जशे तरेन धमकी दिल्ली सरकारांतल्या एका मंत्र्यान की दितलोय पयशे इज अ क्रिमिनल म्हणून, ही शूड ऑल्सो बी चार्ज. हो एज अ क्लियर मेसेज बाय गव्हर्मेंट टू द पीपल की तुमी आनी फुडें येवं नाका, तुमकां त्रासान घातलें म्हणून. दुसरो भंय लोकां मदीं हो आसा की पयशे कंप्लेंट केली जाल्यार पयशे वयचे ना. पयर 4-5 दिसां पयलीं म्हाका एकलो मेळ्ळो, ताणें सांगलां म्हाका की भारतीय जनता पार्टीचो पदाधिकारी आसा म्हणून तिसवाडींतलो, हांव पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी नांव घेना कारण उघड जातलें, की ताणें आमकां प्रॉमीस केला, बरोवन दिला हें जाल्यार म्हणून कंप्लेंट दिवं नाका, पण कोणाचे 7 लाख घेतल्या, कोणाचे 5 लाख घेतल्या, कोणाचे 12 लाख घेतल्या वेगवेगळ्या जॉबा खातीर, ते पयशे आपूण परत करतलो मागीर, पूण तुमी मातशें हें करनाका, चॅकूय दिल्या मागीर. सो परिस्थिती ही आसा की लोक आपले पयशे जोडिल्ले वचत म्हणून भिवून फुडें सरना आनी जे भंयानी फुडें सरना की आमचेर कितें तरी रॉंग घालूंक शकता म्हणून. सो पण जॉब स्कॅम हो कंटिन्यू उरला. आतां जे नवे स्कॅम सुरू जाला दॅट इज अंडर तुजें तें सर्वीस कमिशन जे अपॉयंट तातूंतल्यान जॉब थंय त्याच सिमिलर परिस्थिती जाल्या म्हणून. ताजो रिजल्ट पळोवया कसो येता तो, कारण द रिजल्ट वील बी शॉकिंग. म्हणजे जे क्वॉलिफाय जातलो तांचो मार्क पळय आनी जे आन्सर करना म्हणजे जे पास जायना तांचे मार्क पळयल्यार तुका कळटलें की कोण कसो कितें जालो तो. देर ऑल्सो द प्रायजीस हॅव बीन पुट अप म्हणून आयकलें हांवें. आतां वी रियली डोंट नो वेर दीस इज गोइंग टू हेड, बट द फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट जॉब स्कॅम कंटिन्यू चल्ला. सुलेमान म्हाका दिसता पुलिसांनी न्हिदला काय, पुलीस न्हिदल्या काय तो न्हिदला खबर ना, पूण आज म्हाका कितें तरी म्हायती मेळ्ळा की कोण एक एडवोकेटान म्हाका सकाळीं फोन करून सांगिल्लें की वाळपय काय काल बिचोले काय खंय तरी ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड इन ओपन कोर्ट ही मेड सर्टन स्टेटमेंट्स where which has been taken cognizance of by judge. तुम्ही फाइंड आउट करा, म्हाका खबर ना the exact nature of what has happened, but this has happened in Bicholi court, JMFC Bicholi. काल म्हणून हांवें आयकलां, and some lawyer has informed me, but I'm not too sure what has happened, but he has categorically stated की I was asked to make a video, second video at gunpoint, म्हणून असं कितें स्टेटमेंट आहा म्हणून. This was in open court.